नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। पर्रीकाराक पॅक केल्या उपरांत हायकमांडा वरवीं गोयच्या काँग्रेसीचे तोंड बंद करपाची कर्नाटक बीजेपीची तयारी। गोयची काँग्रेस करता उदकाक विरोध, राहुल गांधीन तांचे तोंड बंद करचे, येडियुरप्पा उलयलो। म्हादय केसीचो ट्रिब्युनलात ऑगस्ट मेरेन निकाल। येडियुरप्पाच न्ही, कर्नाटकाच्या खंयच्याच लिडराचेर पातोवपाचे ना। पिवपाक कर्नाटकाक फकत 0.3 टीएमसी उदक पुरो। 7.5 न्ही, आत्माराम नाडकर्णीचे म्हादयचेर हेड ऑन। पर्रीकाराचे पत्रान उत्तर कन्नडात शेतकारांक नेट, आंदोलन पावले बंगळुरात। प्रधानमंत्र्यान स्पष्ट उत्तर दिवचे म्हूण मागणी। बुधवारा उत्तर कर्नाटक बंद, धारवाड गोवा हायवे बंदाची तयारी। एलईडी नुस्तेमारी, बुल ट्रॉलिंग करतल्यांचेर एक्शन घेवंक खात्याच्यो खासा टीमी धाडी। जेटींचे इन्स्पेक्शन, लायटी, जाळी ताब्यात घेवंक सुरू, फिशरीज मंत्र्याचो निर्देश। आणि बाबू नायक मेमोरियल क्रिकेट सर्तीत मंगळारा बीएसएनएल टीमीन डीटीडीसी टीमीक 8 विकेटींनी मारले। बीएसएनएलचो कुलदीप दिवान मॅन ऑफ द मॅच। गोयच्या मुख्यमंत्र्याक पॅक केल्या उपरांत आता गोयच्या काँग्रेसीचे तोंड बंद करपाची तयारी कर्नाटक बीजेपीन केल्या। गोयचो मुख्यमंत्री कर्नाटकाक उदक दिवंक तयार, मात थंयची काँग्रेस विरोध करता। राहुल गांधीन गोयच्या काँग्रेसीचे तोंड बंद करचे म्हूण येडियुरप्पा बंगळुरात उलयलो। थंयच्या शेतकारांच्या आंदोलनाक चेव आयला। प्रधानमंत्र्यान मदीं पडून स्पष्ट उतर दी मेरेन खंय आंदोलन चालूच। धारवाड गोवा महामार्ग बंद करपाची शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या। बुधवारा उत्तर कर्नाटक बंद। पर्रीकाराचे उदारीन कर्नाटकातल्या शेतकारांक बरोच नेट चडला। इतलो तेंप हुबळी धारवाड मेरेन उत्तर कन्नडात मर्यादित आशिल्लें शेतकारांचें आंदोलन बंगळुरात पावलां। शेतकार म्हणटा कर्नाटकाचे बीजेपीन गोयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मेळून चिकाना चलयल्यात। प्रामाणीक आसल्यार प्रधानमंत्री मोदीन केंद्राचो स्टँड क्लियर करचो। ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟ। ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತ ನೀರು ಕುಡಿಸಲಾರದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು। ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ। ಇದು ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ 4 ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಾಗ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾತಾ ಇವ್ರಿಗೆ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ। ರಾಹುಲ್ ನಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಪೂರ ಕೇಳಿಲ್ಲ। ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿದು ಬೇಡಿಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿವಿ ಆದ್ರ ಇವತ್ತು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿಬೇಕು, ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು। ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಈಗ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री, बीजेपीचो कर्नाटकाचो फुडारी आणि गोयच्या मुख्यमंत्र्याकडच्यान म्हादयच्या उदकाचे पत्र घेवपी येडियुरप्पा बंगळुरात शेतकारांक मेळूंक आंदोलनाची सुवातेर पावलो। बीजेपीचे यत्न चल्ल्यात ते खंय प्रामाणीक। काँग्रेसीचो कारभार 2 तोंडांचो म्हूण तो थंय मिडिया कडेन उलयलो। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಗೋವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಈ ತರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮನೋಹರ್ ಪಾರಿಕರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ। ಇದು ಮೊದಲನೇದು। गोयच्या मंत्र्यांची मात भूमिका पळयल्यार पर्रीकार सद्याक एकोडो पडला। आम्ही सांगले आमचो स्टँड क्लियर आसा। आम्ही या मुद्द्याचेर तडजोड करपाक कशेंच तयार ना। जे गोंयच्या लोकांचे हित आमी चिंतलां ते हित जपप आमचें कर्तव्य आसा। आमी म्हादयीचो एक थेंब सुद्दां कर्नाटकाक दिवपाचें ना हें आमी पयलीं पासून क्लियर केल्लें आसा। ह्यो कांय थोड्यो इलेक्शनाच्यो टॅक्टीक आसूं शकता।
लेटराचो कन्सर्नाचो विचार डेफिनेटली जातलो आनी वी आर व्हेरी होपफूल दॅट आमकां उदक जाय पयलीं तें उदक आमचेंच आसतलें तें खंय तरी डायवर्ट जावपा ना अशे तरेचे डिसिजन म्हाका डेफिनेटली घेतलं खंय तरी एक मिसअंडरस्टँडिंगाचो एक प्रॉब्लेम आसपाक शकता. There is an issue regarding drinking water. So Ozone let the official talks have to happen. Nothing is happening. We are talking only about some letter and some news which is being carried out. Time will tell. Time will tell what is correct and what is not. इतले मजगती उत्तर कर्नाटकातले बंदाचे फाटभुंयेर कदंबाच्यो इंटरस्टेट बसी बंद आसतल्यो. आयज आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की रिगार्डिंग बंद म्हण पार्ट्स ऑफ कर्नाटका सो आमी एक डिसिजन घेतलं आमी कॉन्टॅक्टान आहा विथ द डिपो मॅनेजर्स ऑफ द रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन थिंगा आनी आमकां ते फीडबॅक दितले आतां सांजचे वी आर कॉन्स्टंट टच आमच्यो बस्यो ऑपरेटिंग टू हुबली ते आमी फाल्यां सकाळी सेशन स्टॉप करतले आनी बेलगांव आमी इन्फॉर्मेशन घेवन मागीर डिसायड करतले अर्ली मॉर्निंग नाल्यार रातचे. ओके. आनी आमी ऑलरेडी आमचे आयज आमचे नायट हॉल बसीस रातचे थिंगा थिंगा डिपोन आसतल्यो. ते भायर सरचे ना ना ते आयज रातचे ते मागीर सकाळी परते गोंय येवपाचे ते बसी आमी सकाळी डिसायड करतले पोजिशन दवरून बेलगांव हुबली सो ते थंयच दवरतले वय रातचे तेंचे डिपोन आमचे अंडरस्टँडिंग आहा तेंकडे. पर्रीकाराक एकोडो धरून बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आणि कर्नाटक समर्थक फुडाऱ्यांनी दिल्ली घेतिल्ली हीच ती प्रेशर टॅक्टिकेची बसका. पळयात बसकेत शाह आणि पर्रीकार धरून येडियुरप्पा, कर्नाटकाचो विरोधी पक्ष बीजेपी फुडारी जगदीश शेट्टर, केंद्रीय मंत्री आणि कर्नाटकाचो प्रभारी प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार आणि पियुष गोयल असल्यो मोठ्यो मोठ्यो हस्ती दिसतात आणि पर्रीकार एकटो आणि गोंयचो म्हणपा सारको कोणूच ना. तात्पर्य इतले खरे, पर्रीकाराच्या पत्रांत कर्नाटकात मुसांच्या पोळ्याचेर फातर मारला, शेतकारांच्या आंदोलनाक नेट चढला, गोंयान फकाणां केल्यार धारवाड गोवा महामार्ग आडावपाची भाशा शेतकारांनी बंगळुरात सुरू केल्या, ताची सुरवात बुधवारा उत्तर कर्नाटक बंदान. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय केसीचो ट्रिब्युनलात ऑगस्ट मेरेन निकाल येतलो. गोंयची बाजू सामकी भक्कम आसा, मात येडियुरप्पाच न्ही, कर्नाटकाच्या खंयच्याच लिडराचे पातवचे न्ही अशें स्पश्ट विधान म्हादय ट्रिब्युनलात गोंयची बाजू मांडपी आदोगाद आत्माराम नाडकर्णीन केल्या. पिवपाक कर्नाटकाक फकत 0.3 TMC उदक पुरो, येडियुरप्पा मागता तशें 7.5 न्ही अशें नाडकर्णीन म्हादयचेर हेडोनात उलयतना सांगलें. सध्या वातावरण जे कितें म्हादयचो जो पळय ट्रायब्युनलाच्या मुखार टप्पो आसा दॅट हॅज कम टू द फायनल स्टेज. एविडन्स इज ओवर, ऑल विटनेस आर एक्झामिन्ड. कर्नाटका हॅज बीन given liberty to examine 1 or 2 witnesses if they wish for, and that least they have to file before 15 January. Otherwise, on 6th of February, arguments in the matter are bound to start. We are supposed to file our written arguments by 15 January. So आमचे written arguments सध्या चालू आसा, तयारी चालू आसा. And 6th of February, I am going to commence my argument. I am going to take at least a month to complete my arguments. So February I will take, March will be Karnataka, April few days may be taken by Maharashtra. Then I will rejoin if necessary for few days, depending upon what case they try to make out. And with that it is over. By June, July, you should get the tribunal's award. तुम्ही म्हणतात की फुडल्या 6-7 महिन्या भितर या केसीचो निकाल लागतलो. By August, because by August 2018, the term of the tribunal also comes to an end. So before that, they have to give the award. And before that, we will have the verdict. How strong do you think right now are we in the tribunal? Basically, I would say that despite all odds, Goa has been fairly able to put up a very formidable fight before the tribunal, and Goa's case
is much stronger. And of course, I'm not brandishing about my own this one, but everybody is appreciating. Everybody is appreciating. Mother team, because we have had 2-3 successes in between, but that has not gone to our head. We are trying our best even now, because the whole idea is to save the Mahdai River. Mahdai River, as such, is something which is not negotiable. We want Mahdai, we want Mandavi, we want this Mahdai River to flow in Goa. That is something which is not negotiable. All of us have the cause of Mahdai, which is very dear to our heart. So we are putting it our life's best. Yeah, I should also appreciate you for one more fact. And तो मैं यार कर्नाटकाची जी मीडिया असा ती, do you think Yediyurappa can be trusted? If you ask me, Karnataka is an opponent insofar as I am concerned before the tribunal. So under no circumstances I am going to trust anybody from Karnataka or Karnataka as a state. For the simple reason that Karnataka has a checkered history where despite tribunals award, Supreme Court judgment, they have come out with ordinances and all. So I am not prepared to trust Karnataka at all. But as I told you, this Yediyurappa business, Siddaramaiah, Mr. Manohar Parrikar writing to them or something like that, is in the political realm, it is not in the legal realm. आज समजा immediately सिद्धरामय्यान पत्र बरयलें. He just tried to seize the opportunity. He should have seized it long back. म्हाका मुद्दम लोकांक कळपा खातीर ना, सामकी क्लियर होता भितर. फाल्यां जर गोंयांत ठरयलें, म्हणजे आमी कन्सिस्टंटली म्हळ्यार, even in your every interview before you have consistently maintained ki in basin use for drinking purposes we have never opposed. No, we can't oppose, we cannot oppose. We cannot oppose. फाल्यां समजा अशी परिस्थिती आयली की ते आमी म्हळें तशें की पिवपा खातीर उदक व्हरात आनी ते मागता 7.5 TMC. या एक्चुअल ऑन ग्राउंड कर्नाटकाक पिवपा खातीर कितली उदक पुरो? Now in basin use of Karnataka, in basin, that is not Hubli Dharwad, but this Belgaum, Khanapur, Kankubbi region. Yes. Whatever water they require for drinking, there could be no objection of the riparian state for them to withdraw that water. And that we have stated in our claim statement itself, because that is what is the requirement of law. Yes. We can't take a stand like some activists can take. I'll not give a drop of water to Karnataka. But पिवपा खातीर तांकां कितली TMC जाय? पिवपा खातीर it could be hardly, for people living in Belgaum, Khanapur and all, maybe 0.1 TMC. More than enough. पर्रीकार सरकारात व्हीआयपी कल्चर मोडीत काडपाचेर मुख्यमंत्र्याचे प्रयोग सुरू जाल्यात. व्हीआयपी कल्चर मोडीत काडपा खातीर मिनिस्टरांनी विमानांतल्यान ऑफिशियल टुराक वतना इकॉनॉमी क्लासांतल्यान प्रवास करचो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलो मारला. ताणें ताचे कॅबिनेटांतल्या मंत्र्यांक पत्रक जारी केलां. फाटल्याच सप्तकांत मुख्यमंत्री पर्रीकार कारवार कुमठा पॅसेंजर ट्रेनीन वचून आयला म्हूण रिपोर्ट येताले. घेवया कमर्शियल ब्रेक.